आयतारा श्रीदेव बोडगेश्वराच्या 90व्या जात्रोत्सवाक सुरवात जाली। गोंयभुंयेचें जेन्ना वर्णन करता राखण दैवताचो उल्लेख जाता तेन्ना श्रीदेव बोडगेश्वराचो उल्लेख जाताच। उल्याक पावपी राखण करपी असो भाविकांचो भावार्थ आसा। बोडगिनीची जात्रा ही गोंयभर फामाद जात्रा। जात्रेच्या काळान लाखांनी भाविक ह्या देवळान येवन आशिर्वाद घेता। देवूळ जरी उत्तर गोंयान म्हापशा असले तरी ते म्हापशेकारां पुरते वा बार्देसकारां पुरते मर्यादित ना। गोंया भायले लोक खासा ह्या जात्रेक येतात। काल 11 जानेवारी 2025 काल आमचो वर्धापन दीस जालो आनी बरो भशेन देवस्थानां देवाचो वर्धापन जावन लोकांचे देवाचे कार्य जावन लोकांनी महाप्रसाद घेवन बरें जालें। हेच बरोबर आयज काल 32वा वर्धापन दीस तर आयज 12 जानेवारी 2025 हो 90वी जात्रास्तो आसा। तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना मुर्ती आयली। त्याच बरोबर आता ते दर्शन लोक हे जाता प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता तेंचो देवस्थानाचे मारुती देवस्थानाचे, राष्ट्रवादी देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांचे देवस्थान आहा ते सगळ्यांचे देवस्थानाचे देवाक भेट येता। सगळ्यांचे ती भेट चालू आसा। त्याच प्रमाणे आयज दनपारची महाप्रसाद आसा, आमी मॅनेजमेंट करीत आसा, पण आयज आयतार आसल्या कारणान जात्रा येयला आयज म्हणून आयज सकाळी 7 सुमार गर्दी भरपूर आसा। देवळान सुद्दां असो दवरपाक असो पांय दवरपाक जागो ना अशी परिस्थिती जाला। आतां तुमी पळयता आसतली कितली गर्दी चालू आसा। जेन्ना खरीच देवाची श्रद्धा आसा हे लोकांक जो देवाक लोक बोडगेश्वराक उलो मारता त्याच प्रमाणे लोक प्रसन्न जाता, लोकांचो कामां आपली जाली म्हणून हे सिद्ध दाखयता। भावना लोकांची वाडत आसा। प्रत्येक हांगा जवळ जवळ आयज 11 तारीख काल 11 तारीख ते 19 तारखेक हो प्रोग्राम महाप्रसादान चालूच आसा आनी 26 तारखेक तेजे नंतर 20 ते फुडल्या आयतार 26 तारीख हो म्हापशेची हांगा बोडगेश्वराची फेरी चालू उरतली। म्हणजे सांगपाचें अशें उद्देश आसा की 11 जानेवारी ते 26 जानेवारी पर्यंत ही फेरी चालूच